गोंय विधानसभेचे मान्सून सेशन जे आसा ते 3 दिसाचे आपयले म्हणून बोवाळ जाल्लो. अपोजिशनान सरकाराक क्रिटिसायजूय केले. आतां तातूंत आनी एक भर पडल्या. विधानसभेचे कामकाज जे चलयतात, जे स्पीकर जांकां सभापती म्हणटात, तांच्यांनी आतां एक अशें मत उक्तायलां की हे सेशन 30 दिसाचे, 3 दिसाचे न्ही 30 दिसाचे आसूं येता आनी जाय जाल्यार हे सेशन वाडोवं येता अशें तांच्यांनी म्हटलां. ताका लागून आनी एक आतां चर्चा सुरू जातली. सेशन जे आसा ते आपोवपाचो डिसिजन कॅबिनेटान घेतात. ताच्या उपरांत तो गव्हर्नरा कडेन वता, म्हणजे राज्यपाला कडेन वता. राज्यपाल सेशन आपयल्याची ऑर्डर काडटा. बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग जी जाता तातूंत सेशन कितल्या दिसाचे आसचें हें थारता. तेन्ना गव्हर्मेंटाचो जो बिझनेस आसा तो विचारान घेवन 3 दिसाचें सेशन आपयलां अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलां. पूण अपोजिशन जे वांगडी आसात, अपोजिशन लिडर आसतले वा अपोजिशन पार्टीचे MLA आसतले, तांकां अशें दिसता की लोकांचे जायते प्रश्न गोंयांत आसात आनी ते मांडपा खातीर 3 दीस पुराय ना. ताका लागून ते सेशन जास्ती दिसाचें आसचें. LOP म्हणजे लिडर ऑफ अपोजिशनान 15 दिसाचें सेशन मागलां. आतां स्पिकरानूच ते सेशन वाडव येता अशें म्हटल्या कारणान फुडें कितें जातलो असो एक प्रश्न तयार जाला. पेडणे सध्या वेंचणुकेचे गरम वारे घोळटा. फुडाऱ्यां मदीं काटेकी टक्कर चालू आसा. फुडाऱ्यांनी तर वेंचणुकेच्या प्रचाराचो नाल नेटान फोडला. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान तर पेडण्यान नेटान कमबॅक केला. पेडण्या आपल्याक नंबर 1 रिस्पॉन्स मेळ्ळा. आपूण पेडण्या आयलोच. मतदारसंघ म्हणजे आमचो देव. पेडणेकारा कडल्यान आपल्याक मेळ्ळा कौल. फकत भाजपाच्या कौलाक आपूण निमणे मेरेन रावतलो, नाजाल्यार आपूण अपक्ष म्हणून पेडण्या लढयतलो अशें म्हणत बाबू सध्या पेडण्यात ठाम भुमिका घेतल्या. काणकोण देण्यात जावपी प्रस्तावित मेगा हावजिंग प्रकल्पा आड थळावे तिडकल्यात. हो प्रकल्प बेकायदेशीर आसा. देणे हो एक सुंदर 5-4 गांव आसा. अशे प्रकल्प जाले जाल्यार गांवची शांतताय शेणटली. गांवांत फावो ती वीज, उदक आनी हेर मुळाव्या सुविधांचो थळाव्याक त्रास जातलो. ह्या येवपी प्रकल्पाक सुमार 150 फ्लॅटांचो आस्पाव आसा. देखून ह्या मेगा प्रकल्पाक मान्यताय दिवप अयोग्य आसा अशें थंयच्या थळाव्याचें मत आसा. तशेंच ह्या प्रकल्पाक लागून भायल्यान व्हड प्रमाणांत लोक येतले आनी गांवांतल्या थळाव्या संस्कृतायेचेर, परंपरेचेर, सामाजीक वातावरणाचेर परिणाम जावंक शकता असोय गांवकऱ्यांनी हुस्को उक्तायला. तशेंच प्रशासनान 15 दिसां भितर योग्य तो निर्णय घेवन प्रकल्प रद्द केलो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. राज्यात 1 जून ते 31 जुलय मेरेन नुस्तेमारी बंदी आशिल्ली. शुक्रारा ही बंदी सोंपल्या. 1 ऑगस्टा सावन नुस्तेमारीक सुरवात जातली. कांय वाठारांत नुस्तेमारी बोटी दर्यांत वचपाच्या तयारेत आसा, जाल्यार कांय बोट धनी कामगार कमी आशिल्ल्यान खोशी ना. दुसरे वटेन नुस्तेमारी बंदी सोंपल्या खरी, पूण वायट हवामानाक लागून दर्या खवदळिल्लो आसा. अशा परिस्थितीत दर्यांत वचप धोक्याचें आसा अशें कांय नुस्तेकारांचें म्हणणें आसा. मडगांवच्या गांधी मार्केट वाठारांतल्या कथीत अतिक्रमणाचो मुद्दो परतून एकदा मुखार आयला. अतिक्रमणा खातीर मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांचे आर्थीक लुकसाण जाता असो आरोप गांधी मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष बाबू आजगांवकर हांणी केला. तशेंच अतिक्रमण काडपाक मडगांव पालिकेक 8 दिसांची मुजत दिल्या. दिल्ले मुजतीत कारवाय करूंक ना जाल्यार बाजार बंद दवरून पालिकेचेर मोर्चा काडटले अशी शिटकावणी बाबू आजगांवकारान दिल्या. शिकेरी आग्वाद किल्ल्या कडेन दर्यांत नुस्तेमारी करपाक गेल्ली बोट बुडली. बोटींत आशिल्ले 5 जाण मदले 2 जाण पिवन दर्यादेगेर आयले जाल्यार हे 3 जाण होडयेक धरून रावले. नेटान व्हांवपी वाऱ्याक लागून ते 3 जाण रेईस मार्गोस किल्ल्या कडेन पावले. दर्यादेग पुलीस आनी थळाव्या नुस्तेमारांनी तांकां सुरक्षीतपणान भायर काडले.